देशात मानवी तस्करी पीडित बायलांच्यो केशी वाढत आसात। दलालांच्या जाळ्यान सापडिल्ल्या बायलांचो फुडार काळखान। पैशां खातीर हे दलाल तांकां वेश्या व्यवसायान धुकलतात। ह्या बायलांक समाजान मान मेळना। ह्या गजालीची गंभीर दखल घेत सुप्रीम कोर्टान तांकां हेर मनशां भशेनूच वागणूक मेळची म्हणून पोरू ऑर्द काडिल्ली। मानवी तस्करीक बळी पडून वेश्या व्यवसायान पाविल्ली गोंयानूय पीडित बायलां आसात। आयचे घडयेक एड्स नियंत्रण सोसायटीकडे सुमार 5000 तस्करी पीडित बायलांची नोंद आसा। तातूंतले चडशी बायलां परप्रांतीय। भायल्या राज्यांत तस्करीच्या तावडीत सापडून गोंयांत पाविल्ल्यो। कांय बायलां 15 वर्सां मायज जालीं गोंयांत रावतात। मात तांचे कडेन कसलेंच वळखपत्र, रेशन कार्ड, आधार कार्ड ना। तांची कसली नोंदूच ना। कसलेच डॉक्युमेंट नाशिल्ल्यान तांकां खूपच त्रास जाता। मानवी तस्करी पीडित बायलांक वेंचणूक कार्ड, रेशन कार्ड, आधार कार्ड दिवपा खातीर राष्ट्रीय बायलां आयोग राज्यभर शिबिराचें आयोजन करतले। गोंय बायलां आयोगाची अध्यक्ष उलयली। बुद्धादेव कर्मस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगाल हाजो एक इंटरीम ऑर्डर आशिल्ली सुप्रीम कोर्टाची। तातूंत भितर तांणी जे मानवी तस्करी पीडित महिला ज्यो आसात, म्हणजे तांणी हो मुद्दाम करून सेक्स वर्कर हो शब्द वापरूं नये म्हणून हो नवे शब्दाचो तांणी भितर तातूंत एडिशन केल्लें आसा, ट्रॅफिक्ड विक्टीम। फ्रांसिस काली मुलीन हांणी वर्सेस युनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हांणी तो ताजेर फुडें ताजें स्पश्टीकरण करून रायट टू लायफ म्हणजे फक्त कितें की हातपाय बरे आसचे, हातपाय सांबाळपाचे इतलेंच न्ही, तर ताजी बाकीचेय तातूंत भितर रायट टू लायफ म्हणल्यार ताजें न्यूट्रिशन, ताजें शेल्टर, ताजें क्लोदिंग आनी ताज्या भायर रायट टू लायफ डिसेन्सी अँड डिग्निटी ऑफ विमेन। म्हणजे ही ट्रॅफिक्ड विमेन जावं ट्रॅफिक्ड जो पीडित जो आसा, पीडित महिला, तस्करी पीडित महिला आसा, तिका सगळे रायट जशे नॉर्मल मनशाक आर्टिकल 21 सगळे रायट्स दिता रायट टू लायफ, तशेंच ही बी खंय तरी ह्युमन बिईंग्स आनी तांकां हे सगळे रायट्स तांचेय बी तांकांय दिले गेले वचचे आनी तांच्या बरोबर तांच्या भुरग्यांकूय बी हे रायट्स दिले गेले वचचे असो हो इंटरीम ऑर्डर सुप्रीम कोर्टान दिल्ली आशिल्ली। आधार कार्ड दिवपाची तांकां, त्या भायर तांकां सिव्हील सप्लाय, तांच्या पोटा पाण्याची वेवस्था करपा खातीर तांकां कोविडान तांकां खाण फुकट मेळ्ळें, रेशन ड्राय रेशन मेळ्ळें, पूण तांची परमनंट सोल्युशन म्हूण तांचे कडेन रेशन कार्ड आसचें आनी जे वन रेशन वन हे आसा ते वन सगळे ऑल ओव्हर इंडिया ताजोय तांकां लाभ जावचो हाजे खातीर तांचे कडेन रेशन कार्डाय बी आसची म्हणून ते रेशन कार्ड तेय डिपार्टमेंट थंय आशिल्ले। सो हे वेगवेगळो आमी रिव्यू जाला। हाजे कॅम्प्स फुडें NCW कंडक्ट करतली इन कोलॅबोरेशन विथ NGO आनी आमी बी ऑफकोर्स थंय वी विल बी देर। ओमकार फळारी वांगडा ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।